नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. भारताचो असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल दत्तप्रसाद लवंदेची नेमणूक रद्द करची काँग्रेसीची प्रधानमंत्री मोदीकडे मागणी. वीज मंत्री मिलिंद नायकाक देवोवचो म्हण मुख्यमंत्र्याक घराणे. कोस्टारिका आणि फ्रान्स पावले फिफा वर्ल्ड कपाच्या प्री क्वार्टर फायनलीत. इंग्लंड सर्तींतल्यान भायर. रेल्वेचो प्रवास म्हारग. तिकीट वाढली 14.2%. म्हाल भाडे वाढले 6.5%. 25 जून सावन दरवाड लागू. मोदी सरकाराचो कठोर निर्णयाचो पयलो दणको. जुवारी पूल केंद्रान मारल्यार सुद्धा टोल लावूंक दिवचे ना. पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकरान केले स्पष्ट. 23 जूनाक केंद्रीय येरादारी मंत्री गडकरी बरोबर बसका. आणि प्रमोद मुथालिकाच्या संभावित गोय भेटीक गोयच्या नामनेच्या व्यक्तींचो विरोध. गोयचे धर्मीक एकचाराक माल. मुथालिकाचेर गोयांत बंदी घालात. कॅथोलिक संघटनेची मागणी. खबरो विस्तारान. भारताचो असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल म्हण दत्तप्रसाद लवंदेची केल्ली नेमणूक रद्द करची म्हण गोंय काँग्रेसीन प्रधानमंत्री मोदीकडे मागणी केल्या. कायदो वेव्हार मंत्रालयान गेल्ले सप्तकांत दत्तप्रसाद लवंदेची नेमणूक केली. काँग्रेस म्हणटा नेमणूक बेकायदेशीर आणि गोयचो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीच्या नात्यांतलो आणि ज्युनियर आशिल्लो. लवंदेकडे फावो तो अणभव ना आणि ही नेमणूक बेगोबेग फाटी घेवची म्हण काँग्रेसीन मागला. हालीच कायदो मंत्रालयान दत्तप्रसाद लवंदेची भारताचो असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल म्हणून नेमणूक केल्या. ही नेमणूक रद्द करची म्हूण काँग्रेसीन राज्य सरकाराक दिल्लो 2 दिसांचो प्रास सोंपिल्ल्यान तांणी हे प्रकरण प्रधानमंत्र्या मेरेन पावयला. We had taken a press briefing and had created awareness with regards to the appointment of Assistant Solicitor General of India, how the appointment was done and to whom the newly appointed person was related to. We had said that we had given 2 days time to the government to act on this. The government has done nothing on this. So we have written to the Prime Minister of India, Mr. Modi, and also have sent the same letters to the Law Minister, Mr. Ravi Shankar Prasad, as well as to Minister of Tourism, Mr. Sripad Naik. मात ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी हे आरोप मान्य करूंक तयार ना. Dattaprasad Lawande is a very competent lawyer. He is a man with talent, resource and learning. He has been a government advocate since 2002 or 2002, something like that. He has been a public prosecutor also at the High Court and is a very competent lawyer. I know him because he was in my chamber and I don't think there is any grounds for such appointment. About Congress party and others raising, I am not aware. But if you're talking about those activists and those are all blackmailers, one should not care for them and I don't think Government of India has rightly appointed him and it's a well-deserved appointment. वीज मंत्री मिलिंद नाईक बेजबाबदारपणान वागता. मुख्यमंत्र्यान ताचे मंत्रीपद काढून घेवचे ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. Specific charge on him that he is not interested in solving the power crisis of Goa. He is interested in making money. He is interested in doing scams over there. And ताणे हे 2 वर्सां डिपार्टमेंटाक पाड घाली. So I am making a strong demand and strong request to the Chief Minister that he should sack the Power Minister immediately. ताजे लक्ष फक्त स्कॅमा आनी पयशे खावपाक आसा, स्कॅमा करपाक आसा आनी फॉरेन टूर मारपाक आसा. कित्याक जेन्ना गोंयची सगळी जनता गर्मेन हांगा फडफडटाली, ही वॉज एन्जॉयींग हॉलिडे इन युरोप एट द कॉस्ट ऑफ द टॅक्स पेयर्स. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी देवेंद्र गांवकार. रेल्वे प्रवास म्हारग जाला. तिकेट 14.2% जाल्यार म्हाल भाडे 6.5% वाडला. 25 जून सावन दरवाड लागू जातली. जुलयात रेल्वे अर्थसंकल्पा पयली मोदीच्या सरकारान खर निर्णयाचो पयलो दणको दिलो. देशाची अर्थव्यवस्था जाग्यार घालूंक कांय खर निर्णय घेवचे पडटले. ताका लागून घडये आपली लोकप्रियता उणी जातली हे प्रधानमंत्री मोदी फाटल्या सप्तकात गोंयांत उलोवन गेल्लो. दुसरे वटेन सिगरेटीचेर टॅक्स वाडोवन कसलीय सिगरेट 3.5 रुपयांनी वाडोवची म्हण भलायकी मंत्रालयान केंद्रीय अर्थमंत्र्याक प्रस्ताव दिला. This whole railway cannot be altogether new railway from today onwards.
So just to be clear, it's going to be effective from 25th. Yes, it will be effective. Midnight, sir. Yes. 24-25. Yes, it will be effect from 25th onwards. 5% freight and 10% passenger hike has been done by the earlier government, and it was withheld by the earlier my predecessor. So that withholding the order has been withdrawn by me. जुवारी पूल केंद्र सरकारान बांदलो जाल्यार सुद्धा थंय टोल लावंक दिवचे ना अशें PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान स्पश्ट केलां. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी 24 जुनाक PWDच्या अधिकाऱ्याक मेळटलो. ताचे पयलीं सुदीन आनी गोंयचे अधिकारी 23 तारखेर दिल्ली गडकरीक मेळून गोंयचे प्लान ताच्या कानार घालतले. केंद्रान पूल बांदल्यार टोल लागतलो म्हण केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक GCCIच्या सुवाळ्यांत उलयल्लो. त्याच बरोबर जुवारीचो ब्रिज हो सेंट्रल गव्हर्नमेंट आमच्या प्रायम मिनिस्टरान मान्य केल्लो आसा. गालजीबाग आणि आमचे दोन पूल जे आहात तातूंत अशें त्या हायवेक अडचण आसा ते पूल सुद्दां स्टेट गव्हर्नमेंटान आपूण बांदता म्हणल्यार, कारण फाल्यां हायवेच्यान जर पूल बांदले जाल्यार टोल थंय येतलो, कायद्यान टोल मागीर टोल हो विशय गोंयकारांक कसोच सहन जायना. त्यामुळे तो टोल फ्री जातलो जाल्यार ते गोंय गव्हर्नमेंटान आपूण बांदून घेतले म्हणल्यार. मुख्यमंत्र्याक एश्युरन्स दिला प्रायम मिनिस्टरान आणि आमच्या मिनिस्टर MOST MORTH की जुवारी ब्रिज जो आसा तो कंप्लीट ह्या 2 वर्सांत आमी करून दितले. जुवारी ब्रिज तर तेणी बांदून टोल बी तशें कितें? टोल बी कांय आसचें ना, कारण गोंय हो ट्युरिस्टीक इम्पॉर्टन्स स्टेट आसा. आमकां टोल जर लायलो आमकां ताजे परिणाम बाकीचे हेचेर जातलो, परत लोकांक त्रासदायक अश्यो गोश्टी हे गव्हर्नमेंट केन्नाच करचे ना. सुदीन ढवळीकार आणि PWDचे गोंयचे अधिकारी गोंयच्यो येवजण्यो घेवन केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीक दिल्ली मेळटले. आमचो प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी along with other engineers are meeting with our union minister. ताणें स्वता मिटींग कॉल आउट केल्या. ताच्या पयले दिसा म्हजी मिटींग युनियन मिनिस्ट्री कडेन आसा. पयलींच मुख्यमंत्री आमचो मेळून आयिल्लो आसा आनी काही प्रोजेक्ट जे आसा आमचे अर्दवट स्थितींत आसा. फॉर एग्जाम्पल जुवारी ब्रिज, खांडेपार ब्रिज, आमचे काणकोणचे प्रोजेक्ट, परत नॅशनल हायवे NH14, NH17A, B आणि NH4A हे सगळे प्रोजेक्ट आमी घेवपाचे ठरयल्ले आसा आणि इल्ले इल्ले करून आमी प्रोसेस करतले. फाटले काही CRF फंड्स आमकां मेळ्ळ्या, ताचे बरोबर अंदू आमकां कितें मेळटलें नॅशनल हायवेक आनी मेंटेनन्सा खातीर आनी CRF खातीर हेंय डिस्कशन आमी ह्या मिटिंगेक करतले आनी बऱ्यो गोश्टी गोंयांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. रामसेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाच्या संभावीत गोंय भेटीक गोंयच्या नामनेच्या व्यक्तींनी विरोध केला. मुथालिक गोंयांत येवप गोंयच्या धर्मीक एकचाराक माल. ताका आनी ताचे संघटनेक गोंयांत जागो ना म्हण गोंयच्या कांय प्रतिश्ठीत नागरिकांनी मतां उक्तायल्यात. मुथालिकाक गोंयांत येवंक बंदी घालची म्हण गोंय कॅथलीक संघटनेन मागला. ॲडव्होकेट सतीश सोनक म्हणटा मुथालिकान गोंयांत मुद्दम येवन गोंयकारां कडच्यान धर्मनिरपेक्षता म्हणल्यार कितें ती शिकची. फोंड्या रामनाथी हिंदू जनजागृती समितीचे अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन सुरू जालां. मात हे अधिवेशनाक श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिक येतलो वा ना तें अजून आयोजकांतलो कोणूच सारकें सांगना. मुथालिकाची गोंय भेट सामकी सिक्रेट दवरल्या. मात तो येतलोच अशें धरून गोंयचे समाज मळावेल्या वावुरप्यांनी ताका गोंयांत येवंक विरोध केला. मुथालिक आनी ताची राम सेना ही देशाक लागिल्ली कीड, ताका गोंयांत येवंक दिवंक जायना अशें लेखक दिलीप बोरकार म्हणटा. प्रमोद मुतालिक ही व्यक्ती आणि ताची रामसेना ही आमचे देशाक लागिल्ली कीड. गोंयांत धर्मवाद कसोच निर्माण करूंक फावना आनी जर प्रमोद मुतालिक जर गोंयांत आयलो आनी रामसेना जर आयली जाल्यार माकड सेना गोंयांत जातली आनी गोंयची जी एक धार्मीक भावना आसा, जी आमी एक भावनेन एकठांय आसात, ती नश्ट जातली. त्या खातीर प्रमोद मुतालिकाक गोंयांत कशेंच भितर सरूंक दिवपाक फावना. जशें बेळगांवच्या लोकांनी केल्लें तशें घडपाक जाय आनी इतलीच आमची अपेक्षा आसा. मुथालिका सारकेल्यांनी मुद्दाम गोंयांत येवचें आनी धर्मनिरपेक्षताय म्हळ्यार कितें ती गोंयकारां कडल्यान शिकची अशें समाज वावुरपी ॲडव्होकेट सतीश सोनक म्हणटा. म्हजें एक दुसरें मत आसा की मुतालिका सारक्या लोकांक गोंयांत मुद्दाम आपोवंक जाय. कित्याक आपोवंक जाय? तशे जर लोक आयले ते पळयतले की गोंयांत हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक
कितले एकमेका कडेन बरे वागता म्हणून. तर हे मुतालिका सारखे लोक सुधरपाक तांच्यांनी पळोवंक जाय की सेक्युलरिझम म्हणटा तो कितें आसा, आनी तांच्यांनी जर तो पळयलो आख्ख्या देशान वचून ते सांगताले की गोंया सारके सेक्युलर जावंक जाय म्हणून. दुसरो एक प्रश्न असो आसा, लोक म्हणटले की ना कॅसिनो सारको इशू आसा, लोकांनी जर कायदो हातीन घेतलो ना जाल्यार कॅसिनो केन्नाच बंद जावचे ना. तर अशें जेन्ना जाता तेन्ना गोंयचे लोक पासून कॅसिनो बीन बंद करूंक शकता, मुतालिका सारक्या लोकांक सपोर्ट दितले आनी ताच्या फाटी वतले असो म्हाका भंय आसा. प्रमोद मुथालिकाक गोंयांत येवंक दिवचो न्हय म्हूण गोंय कॅथलीक असोसिएशनान मागला. गोंयचो धार्मीक एकचार तिगोवन दवरपाक मुख्यमंत्र्यान मदीं पडून मुथालिकाचेर गोंयांत येवंक बंदी घालची म्हूण असोसिएशनाचो म्हणयारो ब्रिगेडियर इयन दा कॉस्ता मागता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.